काउंटर पॉइंट कार्यावळीन तुमकां येवकार आज 34वो दीस जेन्ना गोवा मायनिंग पिपल्स फ्रंट हांगा धरणे धरून बशिल्ले आसा. आमी आसा पणजेच्या आझाद मैदानाचेर आनी ह्या धरण्याचो फुडाकार करता क्रिस्टोफर फॉन्सेका. मायनिंग डिपेंडंट पिपलांची सद्या परिस्थिती कितें आसा? सद्याक लोक खूब त्रासांत आसा. इश्टा म्हज्या मायनिंग ज्या जाग्यार चलता सुमार 7 तालुक्यांनी मायनिंग हाका लोक टोटली हनून आहा. ह्या 7 तालुक्यांत जे लोक सामान्य सुमार 4 लाख लगभग लोक सारके मायनिंगेचेरच जगतात. मायनिंग कामगार आसात 20,000. त्याच बरोबर ट्रान्सपोर्टर आसात, ट्रक चालक आसात, ट्रक ओनर्स आसात, तशेंच तुजे बार्जीकार आसात, बार्जीचेर काम करपी लोक आसा आनी त्याच बरोबर मायनिंग मिशनरी ओनर्स आहात, मायनिंग मिशनरीचेर काम करपी लोक आसा. कित्याक कामगार नासतना काम जायना. तो हे सगळे लोकसंख्या ही लगभग 1 लाख आसा गोंयांत. गोंयचो टोटल संख्या जनसंख्या सुमार 15 ते 16 लाख जाल्यार तातूंत सुमार 4-4.5 लाख म्हणपा जाता सारको ह्या मायनिंगेचेर डिपेंडंट आहा, म्हळ्यार ताचेरूच आसा आनी जगता. तुम्ही हांगा धरणे धरपाचे जाले पळय, तुम्ही हांगा आझाद मैदानाचेर धरणे धरून फायदो कितें आसा? तुमकां पळयता कोण बेजिकली? आमी ह्यो धरणां धरला की पयल्या सुवातेर ह्या सरकाराचे आनी जे दुसरे फोर्सीस आसात, दुसरे ताकती आहात, तांचे दोळे उगडपाक की हांगा एक ह्युमन मिजरी, लोकांचो एक प्रश्न आसा, लोकांचेर जे हमलो जाता बाय दीस मायनिंग स्टॉपेज, ही मायनिंग बंद जावन लोकांचेर जो त्रास आसा, जे लोक वळवळेक भोगता, जे लोकांचेर आयज एक तरेचो एक खरोच दुश्काळ येयला, ह्या प्रश्नाचेर उजवाड घालपाक ह्यो लोकशाही पद्दतीन सवस्कायेन गांधीच्या मार्गार ह्यो धरणां चलता. क्रिस्टोफर बाब, यू हॅव बीन अ युनियन लीडर थ्रू आउट युअर लायफ. तुवें स्ट्रगल्स केल्या अगेन्स्ट द मायन ओनर्स बिकॉज ते लेबरांक त्रास करता म्हणून. आता सडनली तू चेंज जाला, यू हॅव बिकम अ प्रो मायन ओनर पर्सन. यू आर टार्गेटिंग स्टेट गव्हर्मेंट, यू आर टार्गेटिंग सुप्रीम कोर्ट, यू आर टार्गेटिंग ऑलमोस्ट एव्हरीवन एक्सेप्ट मायन ओनर्स. सांगपाचें म्हणल्यार इंग्लीश भाशेन म्हणटा, अ लेपर्ड डज नॉट चेंज इट्स स्पॉट्स. हांव म्हाजे मूळ मुद्दे केन्नाच विसरूंक शकना. पण तरी आसतना आयज जे प्रसंग येयला लोकांचेर, शेवटाक खंयच्याय समज उदरगतीची समज मांडावळ आसा, खंयचीय समज लोकतंत्र आसा, हे कसलेय राजवट राजनीती आसा, तातूंत लोक महान आनी लोक प्रथम. नाही हो संकट कोणे हाडले, कोणे ह्यो संकट नाना तरेच्या कार्यांक लागून येयला. एक कांय फ्लाय बाय नायट मिनर येयले हांतू, कांय मिनरांनी चड म्हाल काडूंक लागले आनी त्याच बरोबर लोकांचेर जे आजूबाजू आहा तांचेर कांय त्रास करूंक लागले. अशें करून नाना तरेचे प्रसंगाक लागून ह्या मायनीचेर येयले. कांय पॉलिटिक्सय हांतू आसा, राजनीती आसा. पॉलिटिशियन आनी मायन ओनर्स दोगी जाण एकूच आसतात. ते केन्ना केन्ना एक असतात, केन्ना केन्ना वेगळे जातात. तेंचे केन्ना एक जाता, एक वेगळे जाता, तेंचे लोकांक खबर आसना. ह्या परिस्थितीक जबाबदार जेन्ना मायन ओनर्स आसा पार्शियली, तेन्ना टायम एंड अगेन यू आर आस्किंग कंपेन्सेशन फ्रॉम द स्टेट गव्हर्मेंट. आमी सरकारा लागीं स्टेट गव्हर्मेंटा लागीं पॅकेज केन्ना मागोंक ना. एज गोवा मायनिंग पिपल्स फ्रंट आमी पॅकेज मागोंक ना. आमी म्हणल्यार तुमी एक फंड तयार करात, जो फंड आमच्या अधिकाराचो फंड, पण त्या फंडांतल्यान न्हय फक्त कामगारांक, पण त्याच बरोबर सामाजीक जी कितें व्यवस्था आसा, दुसरे मायनिंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स आहात, तेय प्रॉब्लम सॉल्व करपाक ह्यो फंड फक्त आतांच न्हय, हाच्या उपरांतूय तो फंड वापरूंक शकता. फंडांत पयशे कोणे घालप? ते फंडांत सरकारान योजना करची, स्कीम करची, मिनरांक सांगचे. जरी तर कांय लोकांक मिनरांनी चड समज जो फायदो 10 वर्सांची बॅलन्स शीट काडा, ती स्टडी करा,
कित्याक आमकां सरकारान जेन्ना फंड तयार करूंक जाय म्हणलें तेन्ना सरकारान गोवा मायनिंग पिपल्स फ्रंटा आपोवन विचारूंक ना. आमचे लेगीत वेगळे वेगळे बरे बरे लोक आसात जे हाचेर उजवाड घालूंक शकता. हातूंत फक्त क्रिस्टोफर फोन्सेका ना, हातूंत आमचो कन्व्हिनर सुहास नायक म्हणून आहा, ॲडव्होकेट सुहास नायक, तो ह्या मंचाचो कन्व्हिनर म्हणून आहा. आनी हांव ह्या मंचाचो फुडारी न्हय, हांव एक प्रतिनिधी कामगारांचो, आनी त्याच बरोबर लोकांक जाय जाल्यार हांव एक प्रतिनिधी. पूण आयज बरे बरे लिडर ह्या मंचांत आसात. आमकां सगळ्यांक आपण विचारूंक शकता सरकाराच्यान कितें करया काय. मंचाचें म्हणणें कितें की ह्या पॅकेजीन मायन ओनर्सांनी कितले कंट्रिब्यूट करचें. फायनली स्टेट गव्हर्नमेंट, वेन यू टॉक ऑफ कंट्रिब्यूशन बाय स्टेट गव्हर्नमेंट, इट इज not the state government, it is a common people on the street who would be contributing through their tax. आमी स्टेट गव्हर्नमेंटा लागीं पॅकेज केन्ना मागोंक ना. You are talking about funds. आमी म्हणटा तुम्ही मायनिंग पीपल्स एक फंड तयार करा, कॉर्पस, आणि ही कॉर्पस तुम्ही मिनेर जे आसात जाणी 10 वर्सां जो बॅलन्स शीट स्टडी करा, तातूंतल्यान तुम्ही सांगा बाबा इतले हें दिवपाक जाय म्हणून, आणि तातूंतल्यान तुम्ही काढून एक फंड तयार करा दुष्काळाच्या टायमार. यो फंड आतांच न्हय, फुडें सुद्दां हाचो उपयोग जातलो. So ideally, for according to you, mine owners should also contribute. कित्याक तांणी ह्या मायनिंगेंतल्यान फायदो काडला. आय मीन लेट मी मेक इट व्हेरी क्लियर दॅट वी आर नॉट, यो मुवमेंट जो चल्ला लोकांचो, यो मिनेरांक आनी गब्बर करपाक न्हय, तेंचे हात आनी घट करपाक न्हय. यो जो जी चळवळ चल्ला, इट इज टू सेव गोवा. कित्याक आयज गोंयच्या आर्थीक मंडावळींत प्रॅक्टिकली 2/5 ऑफ गोवाज इकॉनॉमी, 5/2 भाग मायनिंगेंतल्यान येता. आनी आतां जर तुमी मायनिंग बंद करता, कांय दुसरी ऑल्टरनेटिव्ह नासतना, दुसरो उपाय नासतना, दुसऱ्यो नोकऱ्यो नासतना, दुसरे आलाशिरो नासतना, जाल्यार लोक खंय वतले. म्हाज्या मूळ मुद्द्याचेर येता. जेन्ना जेन्ना एंटी लेबर गजाली जाल्ल्यो आसा, जेन्ना लेबर रस्त्यार आयलो, तेन्ना तेन्ना तुम्ही वचून त्या मालका कडेन वचून धरणे दिल्ले. यू मेड इट शुअर की तुम्ही ताका प्रोटेस्ट करून दाखयता. सो वाय यू अजूनही प्रश्न आयज यो आहा, पणजे गोंयचे राजधानी आसा, हांगा मायनिंगेर कोणूच ना. हांगा मायनिंग आसपाची गरज ना. गोवा दिस इज द सीट ऑफ पॉवर. पॅन्जिम इज द सीट ऑफ पॉवर. गोंयचे राजधानी पणजे आसा, आनी आमी सरकाराची यंत्र हांगा चलतात. सरकाराची ऑफिसां दफ्तरां हांगा आसात, आनी हांगा आमी ह्या हुतात्मा चौकार, हांगा दिस इज अ प्लेस, दिस इज अ होली प्लेस. In this holy place, before this Hutatma Chowk, in this या आझाद मैदानाचेर आमी धरणां दिला पीसफुली. सरकाराक जागोवपाक, सगळे जे पावर्स दॅट बी तांकां जागोवपाक, आनी जे फोर्सेस हू आर अरेंड अगेन्स्ट यू तांकां सांगपाक की बाबा रे, तुमचे जे मुद्दे आसा, कसले बरे बरे मुद्दे आसूंक शकता, ते सगळे मुद्दे लोकां फुडें पळयात, लोकांची तोंडां पळयात, लोकांचे त्रास पळयात, आणि तुम्ही सोजमून घेयात कित्या खातीर आमी धरणां धरला. 34 दीस जाले. वय सर, सगळे तरेचे पॉलिटिशियन येवन मेळत. वय मायन ओनर्स कितले जाण आयले? मायन ओनर्स कोण येवंक ना. मायन ओनर्स कोण येवंक ना. पयले कोण मायनिंग कंपनीचे हांगा ह्या धरणां ऑफिसरूय येयल्यात, कित्याक तेय शेवटाक नोकरच, तेय शेवटाक अफेक्टेड पार्टी, अफेक्टेड पीपल. This is actually a struggle of the affected and dependent people. No, any mine owner walked into Azad Maidan and they have said ki okay, no mine owner has walked into. No mine owner has walked into. What does this indicate right now? It indicates many things. One of them is that this particular struggle is not led by mine owners. ही जी चळवळ ही mine ownerच्या कुस्तार चलना एक, आणि दुसरे mine ownerच्या फावराकी चलना, आणि तांकां पडूनय वचूना, तांकां घडये पडूनय वचूना. कित्याक मायनिंग तेणी तांत्या एका जाग्यार दवरूंक ना. कांय मायनिंग कंपनींनी जो सरप्लस, जो इतलो सगळो पयसो जो तयार जाला, तातूंतल्यान गोंया भायर, साऊथ आफ्रिका, ऑस्ट्रेलिया आनी दुसऱ्या इतर देशांनी तांणी ते पयशे घाल्यात. मायनिंग कंपनीज आनी मायनिंग लिजस तेणी थंय घेतल्यात. कांय कंपनी पयस गेल्यात, त्यांची नावां सांगूंक गेल्या जाल्यार खूब जाणांनी, इवन बारीक चिरपट मायन ओनर सुद्दां, जो पळय फायदो हांगा जालो, जो मायनिंग बूम जालो गेल्या 7, 8, 10 वर्सां, ह्या मायनिंग बुमांतल्यान तेणी पयसो काडलो आनी भायर घालो, आनी थंय सुद्दां मायनिंग कंपन्यो घेतल्यो, आनी आयज ते
तांकां हांगा पडलेले ना आनी सुद्दां आनी 1-2 वर्सां सुद्दां मायनींग बंद जालें तांकां कांयच पडलेलें ना मायन ओनर्स मायनीत चलयता इज अ रॉंग नोशन दे हॅव सबलेट देअर मायन्स मोस्ट ऑफ द मायन ओनर्स न्ही दे आर लीज होल्डर्स हे मायन ओनर न्ही तांकां लीज दिला ते लिजीचेर ते करता फाल्यां आनी कोण ज्यांच्या नांवान लीज आसा दे हॅव सबलेट इट टू समवन एल्स some of them have done that some of them may have done that okay on this issue what was the situation there labor related situation then when mines were operating it's a very serious situation खूब गंभीर प्रश्न तरी असताना as a union we have been consistently fighting wherever we are you see we do not say that we are the only union आमीच युनियन म्हणून चलयनात गोंयांत बरे लिडर ह्या क्षेत्रांत आसात मायनिंगेंत आनी त्या मायनिंगेंत जे लिडर्स खूब जबाबदारीचे आसात खूब निस्वार्थी आसात लिडर्स दे हॅव बीन लिडींग द वर्कर्स इन वेरियस कंपनीज आनी ह्या लिडरांनी सगळे आमी लिडर एक मताचे आता फाल्यां 20 तारखेर आमी ऑल इंडिया संप करता गोंयाय ऑल इंडिया संपा बरोबर आमी तामीळ येता 20 आनी 21 फेब्रुवारी तातूंत मूळ मुद्दो मेन मुद्दो हा कॉन्ट्रॅक्ट लेबर सिस्टमा विरोध आयज कॉन्ट्रॅक्ट लेबर सिस्टम सगळ्यांनी पसरलेली आसा मायनिंगेंतय आसा आनी मोर दॅन 70% कामगार मायनिंग काम करतात ते कॉन्ट्रॅक्ट लेबर म्हणून सध्या ले ऑफ्स जो चालू जाला पळय ते कोणाक अफेक्ट जाला कांय मायन ओनर्सान ले ऑफ करूंक ना तांकां सोमतोच काडून उडयला जे कॉन्ट्रॅक्ट लेबर आहात जे डेली वेजीस आहात टेम्पररी आहात तांकां काडून उडयला थोडे मायन ओनर सोडून उरलेल्यांनी सगळ्यांनी काडून उडयला आता कांय कंपन्यो आता सजा गोवा ते अजूनही कामगारांक पगार दितात कामगारांक पगार दितात VM सालगांवकार कंपनी ते अजूनही कामगारांक पगार दितात फोमेंतो ते अजूनही कामगारांक पगार दितात चौगळे ते अजूनही कामगारांक पगार दितात पण उरलेले कांय आसात तेणी कामगारांक काडून उडयला आनी ते चड संख्येनी आसात तेणी कामगारांक भायर मारला बारीच्या कामगारांक भायर मारला तुझे एमपीटीन सुद्धा आता गव्हर्नमेंट अंडरटेकिंग थंय सुद्धा 3-4 हजार कामगार आसात एमपीटीन म्हणल्यार आपल्याच्यान तुका आनी पोसपाक जायना दिसाक म्हयन्याक कमीत कमी 20 करोड रुपया फक्त पगारूच जाता सो 20 करोड रुपया पगार हांव कसो दितलो अशें म्हणून ना जाल्यार एमपीटी जेन्ना चलताली तेन्ना 40 करोड रुपया दर म्हयन्याक तांकां कमाई मेळटली ते म्हणटा आतां आमच्यान चलोवंक जायना या आतां जेन्ना सिच्युएशन खूब ग्रीम जाल्लें आसा तेन्ना लास्ट टायम आमी पळयलें बिफोर मायन्स बॅन जावचे पयलीं जेन्ना हांगा मोर्चा आयलो तेन्ना भरपूर लोक आयले आफ्टर बॅनिंग जेन्ना हांगा एजिटेशन्स जाले पळय लोकांची संख्या कित्याक कमी आसा वाय इट इज नॉट बिकमींग अ मास मुवमेंट इट इज अ मुवमेंट आयज खंय येतलो सुद्दां जालो जाल्यार खर्च आसा इश्टा म्हज्या लोक धापटी चिंचो पडटा घरांतल्यान भायर येवच्या पयलें इतलो तेंची सारकी आर्थीक तांचो कमर मोडलेलो आहा देअर बॅकबोन इकॉनॉमिक बॅकबोन हॅज बीन ब्रोकन आय एम टेलिंग यू आय एम ऑल द टायम इन स्ट्रेसिंग दॅट आयज खरें पळोवंक गेल्यार खारें विकतें घेवपाक आयज लोकांनी पयशे ना सो पणजे आनी खंय येतले ते तरी आसतना 18 जेन्ना डिसेंबर आमी मोर्चा काडलो कांय पत्रकांनी पेपरांनी बरयलें 8,000-9,000 लोक येयले म्हणून खरें पळोवंक 20,000 लोक येयले आनी येत रावले दीसभर जाल्यार रिपोर्टिंग करता आसतना 8-9 हांव कोणाचो राग करिना कित्याक सगळे आमकां आदार केला आज मेरेन